नमस्कार योकार विश्वनाथ नेने प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात परत धुकल्ली फुडें। आता फुडल्या शुक्रारा सरकार मागता कंपन्यांचे लीज याचिकांबरोबर रिव्ह्यू याचिकेची सुनावणी 23 पंचायती सुप्रीम कोर्टात। कोविड क्रिटिकल दुयेंतींक साल्वार करूंक प्लाझ्मा थेरपीचो व्हडलोसो उपेग ना। आयसीएमआराच्या अभ्यासाचो निष्कर्ष, मात अजून रिव्ह्यू ना, कसलेच नवे दिशानिर्देश ना। जीएमसीची हालत, थायरॉइड धरून 17 मायस टेस्टी बंद। आरटीपीसीआर मशीन ओव्हरलोड, सिटी स्कॅन, एक्स-रे, एमआरआय टेक्निशियन दोतोरूय पॉझिटिव्ह, खासा रिपोर्ट। मोपा विमानतळाच्या सुवातेर बांदकामा खातीर लायसनाक थारायल्ली 49 कोटींची फी घे नासतना सरकारान जीएमआराक दिला लायसन। रोहनान उस्तिलें प्रकरण। गोंय सरकार खंय कोरोनाचेर सिरियस ना। सरकार पेटला करप्शनाक, ऑक्सिमीटर दिवपाची ताक ना। आपान सुरू केलो गोवा अगेन्स्ट कोरोना। सरकारी स्टाफ एचओडींक बायपास करून सरकाराड आंदोलनांनी जाता वांटेकार। विरोधी निवेदनांचेर मारता सयो, असल्या स्टाफाचेर कारवाय, विजिलन्साचे सर्क्युलर। आनी झेनिटोक कस्टडीतूय दवरून पुलीस फेल। सांताक्रूज इम्रान बेपारी खुनाचे यत्नाचे केशीतूय झेनिटोक जामीन। खुनाचो यत्न, खंडणी, अपहरण, हल्लेखोरी सगळे केशींनी मेकळो। मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात परत फुडें धुकल्ली। आता फुडले सप्तकात शुक्रारा 25 सप्टेंबराक ही चौथी खेप मायनिंग लीज कार्यकाळ आणि सरकाराची याचिका आर्ग्युमेंट नासतना फुडें धुकल्ल्या। कंपन्यांच्या लीज याचिकांबरोबर कोर्टान आपली रिव्ह्यू याचिका आयकुची म्हूण गोंय सरकारान मागला। मायनिंग बेल्टांतल्यो 23 पंचायती सुप्रीम कोर्टात। गोंयकारांची नजर मात केस धुकलो ना। Goa mining matter, which was listed today before the Supreme Court, would not take place because one heavy matter went on before the Supreme Court for the whole day, as a result of which our matter was not called out. The matter is now likely to come up on 25th of September. We hope that on this day the matter will be taken up, as we want early resolution of the mining issue in Goa. अनलॉक 4 21 सप्टेंबरा सावन 9 ते 12वी भुरग्यांक स्कुलाची दारां गरज पडल्यार उक्ती। ते खातीर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान खासा एसओपी घाल्यात। कंटेनमेंट झोनांतली भुरगीं शिक्षकांक शाळेत येवंक मेळचे ना। मास्क, डिस्टन्सिंग, नितळसाण आनी हेर खबरदारी बंधनकारक। पालक शिक्षकांची हरकत नासल्यार विद्यार्थ्यांक गरज पडल्यार स्कुलांनी शिक्षकांक मेळूंक मेकळीक। कोरोनाच्या अरिश्टात शाळा इतलो तेंप बंदूच। शैक्षणिक वर्साचे 3-4 म्हयने वर्ग नासतना गेले। जमता त्या स्कुलांनी जमता तशी ऑनलायन ऑफलायन लेक्चरां सुरू केल्यात। मात आता अनलॉक 4 21 सप्टेंबर सावन 9वी ते 12वीचे मर्यादित वर्ग सुरू करूंक मेकळीक। पालक शिक्षकांची हरकत नासल्यार विद्यार्थ्यांक स्कुलांत वचूंक मेकळीक। मर्यादित प्रमाणात शाळा उक्त्यो करूंक केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान एसओपी घाल्यात ते अशे। शिक्षक, भुरगे, हेर स्टाफाक कमीत कमी 6 फुटाचे डिस्टन्सिंग दवरपाचे। मास्क कंपल्सरी। शाळेत असताना नेमान हात धुवप, सॅनिटायझर वापरप, शाळेच्या वाठारात थुकप ना। शाळेत आणि सुटल्या उपरांत भुरग्यांनी एकठांय जमप ना। कंटेनमेंट झोना भायल्यो शाळा सुरू करूं येतात। स्कुलांनी नितळसाण गरजेची। शाळेच्या वेवस्थापनान स्टाफा खातीर सॅनिटायझर आणि मास्काची वेवस्था करप। शाळेत थर्मल गन, पल्स ऑक्सिमीटर, एखाद्या कोविड लक्षणाक दिसल्यार तांची तपासणी। सिम्प्टोमॅटिका खातीर वैजकी सेवा आनी हेल्पलायनीचेर संपर्क करप। एखादो पॉझिटिव्ह सापडल्यार पुराय वाठाराचे डिसइन्फेक्शन गरजेचे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कोविड क्रिटिकल दुयेंतींक साल्वार करूंक प्लाझ्माचो व्हडलोसो उपेग ना, आयसीएमआराचो नवो अभ्यास सांगता। कोविड नेगेटिव्ह जाल्ल्यांचो प्लाझ्मा कोमॉर्बिड दुयेंतींक दिवन तांच्या आंगात कोविड विरोधी एंटीबॉडी वाडोवंक म्हूण प्लाझ्मा थेरपी। पूण स्टडी प्रमाण ताणें मरणाचें प्रमाण देंवना।
ICMRन रिव्ह्यू निष्कर्ष वा नवे दिशानिर्देश अजून दिल्ले नात. खासा रिपोर्ट. देशात कोविड टेस्टिंग वाडटा खरें, मात ह्या दुयेंसान मरतल्यांचो आंकडो तितल्या प्रमाणात देंवना. प्लाझ्मा थेरपीन क्रिटिकल कोमॉर्बिड दुयेंती उबे जावंक शकतात म्हूण प्लाझ्मा थेरपी सुरू केल्ली, तरी मरणाचें प्रमाण व्हडलेशें देंवना. प्लाझ्मा थेरपी हे नजरेन तितलीशी उपेग पडना म्हूण ICMRचो अभ्यास सांगता. मॅद्राशिव ह्या प्रिंट हेल्थ सायन्स सर्वराचेर हो अभ्यास प्रसिद्ध केला. ह्या स्टडीचेर ICMRचे तज्ञ समितीन अजून रिव्ह्यू दिल्लो ना. ज्या दुयेंतीच्या आंगात कोविड रोधक तांक सापूच उणी आसात तांकां प्लाझ्मा थेरपी दितात. कोरोनांतल्यान बरे जाल्ल्या पेशंटांचे प्लाझ्मा काडून कोमॉर्बिड पेशंटांक दिले जाल्यार तांचे भितरूय एंटीबॉडी तयार जातली आनी ते उबे जातले. मरणाचें प्रमाण देंवतले म्हूण हे उपचार. मात प्लाझ्मा थेरपीचो वापर करूनय डेथ रेट देंवना म्हूण ICMRन प्लाझ्मा थेरपीचेर प्लॅसिड ट्रायल अभ्यास केलो. ICMRन केंद्र शासीत प्रदेश धरून 14 राज्यांतले 39 सरकारी आणि खाजगी हॉस्पिटलांतले मेळून 464 मॉडरेट दुयेंतींचेर हो अभ्यास केलो. पेशंटांचे 2 गट केले. पहिल्या गटात 235 आणि दुसऱ्या गटात 229 पेशंटांक दवरले. 235च्या पहिल्या गटांतल्या दुयेंतींक 24 वरां भितर प्लाझ्माचे 2 डोस दिले. दुसऱ्या गटांतल्या 229 दुयेंतींक बेस्ट स्टँडर्ड ऑफ केअर BSc उपचार केले. 28 दिसांच्या अभ्यासा उपरांत दोन्ही गटांतले मॉर्टेलिटी रेटीत मोठो फरक दिसलो ना. पहिल्या गटात मॉर्टेलिटी रेट 13.6%, दुसऱ्या गटात 14.6% आशिल्ली. तशेंच पहिल्या गटात 7.2% दुयेंती मदीं जाल्यार दुसऱ्या गटात 7.4% दुयेंतींची सुदारणा दिसली. प्लाझ्माचे अँटीबॉडीक लागून कांय विशेष फरक दिसलो ना. मात ICMRन हे विशीं रिव्ह्यूचो निष्कर्ष वा राज्यांक नवे दिशानिर्देश अजून नात. गोंय धरून सगळ्या राज्यांनी कोमॉर्बिड क्रिटिकल दुयेंतींचेर अजून प्लाझ्मा थेरपीचो प्रयोग चालूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकार खंय कोरोनाचेर सिरियस ना. सरकार करप्शनाक पेटिल्ल्यान आपान गोवा अगेन्स्ट कोरोना मोहीम सुरू केल्या. सरकाराक दुयेंतींक सादो ऑक्सिमीटर दिवपाची तांक ना. केंद्रा कडच्यान येता तो कोविड फंड वता खंय काय म्हूण प्रस्न. कोविड दुयेंतींच्या नांवान खंय पयसो उखल्ला. सुविधा कसल्योच ना. आपान लेबर रिलीफ फंडाचे स्कॅमूय वयर काडले. This campaign is purely a positive campaign. It is only to sensitize the people about corona management, about facing if somebody is positive, and by and large checking the oxygen level of the people. सुरवात आमी सामकी अशी कांय ठिकाणी करून म्हणजे पळयलें आमी अशें कितें कसो रिस्पॉन्स येता तो. आनीक जेन्ना लोक म्हणपाक लागले आमचोय चॅक कर, सगळ्यांचो लेवल चॅक करपाक जाय, कित्याक दिल्ली तेंच्यांनी ही मोहीम मोठ्या व्हडल्या प्रमाणान केल्ली आनी तातूंतल्यान लोक एक बेजीक आपूण जाणा आसता आपणें ऑक्सिजन सारकें आसा आनी सद्याक फ्लो सगळो सारको आसा. सो लोकांक एक कॉन्फिडन्स येता की आसा म्हणून बरो. कांय पावटी कितें जाल्लें आसा तितून ऑक्सिजन लेवल डावन जावन सुद्दां एके पाटी कळना. लोकांक दिसता आपूण बरो आसा म्हणून. आनी तेन्ना पळय जेन्ना चॅक करता आनी ऑक्सिजन लेवल सकयल गेल्लो आसता तेन्ना त्या मनशान बेगीन मेडिकल अटेन्शन घेतल्यार ताचें फायद्याचें म्हणून हें आमी अशें करता. आतां कितल्या जाग्याचेर केल्लें एक्झॅक्ट आतां हांव तुका सांगूंक शकना, पूण आमी बार्देस, सालसेट, इलियास सगळ्या तालुक्यांनी खंय ना खंय केल्लेच आसा. म्हाका दिसना एकूय तालुका आमी सोडला म्हणून. मे बी सांग्यार आतां एकाच जाग्यार केला आसतलें, पूण ह्या मोहिमेंतल्यान ते सगळे कडेन आमी पावयतले. गोवन्स एगेन्स्ट कोरोना ही मोहीम आमची चालू आसतलीच. पूण हे जे संबंदीत प्रश्न उपस्थित जाता, तुमी करप्शनाचें म्हटलां, हय आमी म्हणटा करप्शन आसा. कित्याक? एकूच उदाहरण दिता. लेबर सेसूच पळयलें जाल्यार तें लेबर सेस कोणाक पावलें हें आज चर्चेन आसा. लोक आयुक्ता मुखार ही केस आसाच. जाल्यार प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना हे सरकार पळयता की पयशे कशे करपाचे, बिझनस करून सोडला हें कोरोना मॅनेजमेंट. तुमचे पर्चेजीस जंय 2.5 लाखाचे बेड्स पळय म्हणटा कितें व्हेंटिलेटर ते 8 लाखाचे वयर घेता, ताका करप्शन म्हणटात न्हू. You cannot ignore that. Here we are concerned about the common man. We have all seen how VIPs are treated differently. They have no faith in their own system that they have created. That is the reason all of them are rushing somewhere else. मोपा विमानतळाच्या सुवातेर बांदकामा खातीर लायसनाक थारायल्ली 49 कोटींची फी सरकारान घेन नासतना कॉन्ट्रॅक्टर JMR कंपनीक लायसन दिले म्हूण पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन इशू केला. फी घेनासतना खंयच्या आदाराचेर लायसन दिलें काय म्हूण प्रस्न. सरकारात आसतना ताचे नजरेक खंय असल्यो गजाली येनाशिल्ल्यो. भायर सरतकीच एक स्कॅम दिश्टी पडटा. After talking about a amount of 49 crores, GMR says make the money less. MADA tells GMR की तुम्ही अंडरटेकिंग दिया, तुम्ही पैसे पे करतले, तेल्या बी त्या आमी डिस्कस करता कितें करपाक, देंवोवपाची कमी काय ना ती.
GMR अंडरटेकिंग दिता आनी त्या अंडरटेकिंगाचेर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू जाता आनी द बिगस्ट पार्ट इन दीस होल थिंग इज सरकाराक एक नया पैसो 49 crores मेळना. This whole scam, I attribute and allege that the chief minister should come clear where he is clearly being seen to be involved in taking decisions which are not in his scope. How could a construction license be given without taking the money? मांडवली चल्ल्या ती म्हणटा कितें ताणें एक ओपन गेम दवरल्या. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तुमकां चार्जूच करपाचें नाशिल्लें न्ही, तुमी डिसिजन घेवंक जाय आशिल्लें आमी चार्ज करना म्हणून. तुमची वेवस्था आज ना. तुमची वेवस्था आज आसा की एक एक रुपयाक आमकां त्रास जाल्ले आसा. कोणाक DSS स्कीम मेळना, कोणाक गृह आधार मेळना, इलेक्ट्रिसिटी बील करपाक आमकां पे करपाक पयशे ना, अनएम्प्लॉयमेंट वाडला अँड एवरी पेनी ऑफ द गव्हर्मेंट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस, वेदर इट इज सोशियो इकॉनॉमीक, सोशल ऑर एनी अदर थिंग. तो कितें करता तें एखादें तुका कळना. हांवें तुका आत्तां चल्याची भुरग्याची तुका एग्जाम्पल कित्याक दिल्लें, जे एक फॅमिलीन आसता ते फॅमिलीक स्वता खबर नासता, बायलाक खबर आसता. आज हांव भायर आसा म्हाका कळ्ळें, फॅमिलीन आसतना कळूं नाशिल्लें, कळना फुडें भायर काडलें. सो इट इज नाव फॉर दीस पर्टिक्युलर पीपल हू आर इनवॉल्ड इन सो मच ऑफ स्कॅम्स. तूं डॉक्टर करप्शन आमचो आसा पप्पू, बाकीचे टीम तयार आसा. एवरी डे इज न्यूज, गोवा इज बिकमींग अ ड्रग कॅपिटल, गोवा इज बिकमींग अ लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन, बिकमींग अ मर्डर कॅपिटल. नाका आशिल्ले भानगड्यो आतां क्रायम्स आर ऑन द रायज. Who is the Home Minister? Who is the Finance Minister? Economy is down. गोयची आरोग्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांबाळपी नीला मोहननाची दिल्ली ट्रान्सफर. दिल्ली पर्सनल अँड ट्रेनिंग खात्यात उपसचिव म्हणून ट्रान्सफर मारल्या. सध्याचे जबाबदारींतल्यान तिका जाता तितली बेगीन मेकळी करूं येता म्हणून केंद्रीय आदेशात म्हटलां. मोहननान गोंयांत जिल्लोधिकाऱ्या सावन आरोग्य खात्या मेरेन जबाबदाऱ्यो सांबाळ्ळ्यात. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. GMCची हालत. थंयच्यो थायरॉयड धरून 17 मायज टेस्टी सध्या बंद केल्यात. RT-PCR मशीन ओव्हरलोड. GMCत सध्या फक्त RT-PCR आनी एंटीजन टेस्टी जातात. पेंडिंग टेस्टिंग लागून इन पेशंटांचो आयसोलेशन पिरियडूय वाडटा. सिटी स्कॅन, एक्सरे, MRI करपी टॅक्सींनी धरून दोतोरूय पॉझिटिव्ह. बुधवाराक कोविडाचे आनीक 6 बळी. आंकडो 262. GMCतले RT-PCR टेस्टिंग मशीन ओव्हरलोड. मदीं मदीं RT-PCR मशीन बंद दवरचें पडटा आनी टेस्टिंग पेंडींग उरता. GMCत फक्त RT-PCR आनी ट्रुनेट टेस्टी जातात. एंटीजन टेस्ट जायना. राज्यांत येवपी पेशंटांच्यो टेस्टी पेंडींग उरिल्ल्यान ते चड वेळ आयसोलेशनान उरतात. GMCत कोविड केशी वाडपाक लागल्यात. टॅक्निकल स्टाफ आनी दोतोरांकय दुयेंसां. सिटी स्कॅन, एक्सरे, MRI करपी 10 टॅक्निशियन पॉझिटिव्ह. GMCतले मायक्रोबायोलॉजी विभागांतले 14 जाण पॉझिटिव्ह. 9 सप्टेंबर ते 18 सप्टेंबर मेरेन थायरॉयड धरून 17 मायज टेस्टी बंद दवरपाचो निर्णय जाला. कोविड-19चे बळी वाडत आसात. बुधवारा आनीक 6 जाण गेले. एकूण आंकडो 262 पावलो. GMCत 3 जाण, मडगांवां ESIत 2 जाण गेले. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत एकल्याक व्हेल्लो. हॉस्पिटलांत पावच्या आदींच ताचो जीव गेलो. 621 नवे पेशंट जाल्यात. 22,000 वयर केशी. 4,833 एक्टीव्ह केशी. मडगांवां फातोड्ड्या केशी वाडत आसात. दोनूय कडेन मेळून 500 केशी. सांखळे पर्वरे तोच ट्रेंड. दोनूय कडेन केशी 300 तेंकले. फोंड्या 350 वयर. पणजे आंकडो 250 तेंकलो. दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल केला म्हूण थंयचे आमदार सातिस्वेत. दिगंबर म्हणटा उसरा केले पूण केले बरी गजाल. विजय म्हणटा सगळ्यो गजाली वेवस्थीत जाग्यार घालूंक जाय. Hospital. Because our demand for the last so many months, right from the day one, we had suggested that the whole district hospital should be converted into COVID hospital. I said better let them never, but they have decided to make it a COVID hospital. That is, that at least people will get relief. Today there is no bed available in ESI. There is no bed available even in Apollo. So there is a serious problem with respect to getting admission to the people. At the same time, वयले 2 फ्लोर जे आहा ते युटिलायज जावपाक जाय. ताजे खातीर हांव दिगंबर कामती आनी म्युन्सिपालिटीचे सगळे कावन्सिलर हे आमचे परिसरांत करता. थंय इन्स्पेक्शन जावन आमकां पळोवंक जाय की बाबा थंय ते नर्सींग हाजे खातीर केलां ते वेदर इट कॅन बी एडेप्टेड. एडेप्टीव युजीस म्हणटा ते फॉर कोवीड.
is become the need of the everywhere. People are adapting situations to make them into COVID care centers. फातोर्डा खातीर पयले 2 फ्लोर तांणी दिवचे. तेंचें कितें करपाक जाय. सपोज इवन CSR इन्वॉल्वमेंट जाय सरकाराक करपाक. सरकारा कडेन पयशे कमी पडटा आनी CSR इन्वॉल्वमेंट जाय ते आमी करपाक तयार आहात. सो हांव म्हणटा की वी आर इवन रेडी फॉर अ CSR बेस if the 2 floors are being converted into a COVID care center. लोक भायर येवपाक तयार आहा. आमी सगळें करूंक तयार आहा. आय एम इवन थिंकींग इन टर्म्स ऑफ अ डेडिकेटेड कोविड टेस्टिंग फॅसिलिटी वीच मीट्स द ICMR स्टँडर्ड्स. आतां हें कोवीड सेंटर केलें जाल्यार म्हाका स्वता हांकां हिंगा बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो. थिंग सगल्यो फॅसिलिटीज आहाय आनी आमगेले सावसेतीक आनी चड करून सगळे सावथाक हें बऱ्या पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पा सैल मिरामार दर्यावेळीच्या सोबीतीकरणाचो पयलो पावंडो पुराय जालो. हातूंत चिल्ड्रन्स पार्क, फूड पार्क, लोकांक भोवंक आनी बसपाक तशेंच व्यायामाक सुविधा उबारल्यात. प्रकल्पाचें उरिल्लें काम आनीक 3 पावंड्यांनी नोव्हेंबर मेरेन पुराय करपाचें टार्गेट. मिरामारचें ब्युटिफिकेशन हें आमच्या आमदारान पणजेचे ऑनरेबल MLA बाबुशान रायट फ्रॉम म्हणजे 4 फेसीन हें काम चालू आसा आतां. एक फेस ही कंप्लीट जाल्या. एक फेस ही ओल्ड सिनियर सिटीजन हेंकां फॅसिलिटी दिवपा खातीर तांकां दोळ्या फुड्यान दवरून ती केल्ली आसा. म्हणजे ते एक ल्हानसो एक जिमनेशियम कसो आसा ते ओपन हे म्हणजे लायट वेट तो म्हणजे लोक सिनियर सिटीजनांक बसून ते एक्सरसायज करूंक मेळटा तसो. तांकां ते बेंचीस घातले. आनीकूय बेंचीस ते येवपाचे आसा घालपाचे आसा. आनी ताका बरें ते मिरामारच्या वाऱ्याक ते तांकां बसपाक सिनियर सिटीजना खातीर तेंच्या दोळ्या फुड्यान तेंचे हें दवरून हें बाबुशान स्मार्ट सिटी कडल्यान करून घेतला. सेकंड फेज म्हणजे सुलभ टॉयलेट आहा पळय थंयच्यान ती फूल फुडें स्ट्रेच वता. सारको बिचाक सांगता म्हणजे तुका लोकांक थंय बसून सारकें बरें वारें घेता. हेच्या पयलीं अशें कितें आसलें लोकांक थंय अशें बसून सारकें बिचार वचचें पडटालें ना तुका रस्त्यार रावन तुका गाडयो म्हणजे रावन तुका लोकांक हें करूंक मेळनासलें. थंय बरें तें ब्युटिफिकेशन जाता. भुरग्यांक खेळपाक तुमी जाणा आसलें ते झोपाळे आनी कितें कितें आसलें पळय तें थंय तें ब्युटिफिकेशन जाता. तें सगळें रिनोवेशन जाता. आनी मेन एंट्रन्स मिरामारची आसा ती रिनोवेट जाता. आनी हे उरलेले 3 फेसीचें काम बाय नोव्हेंबर एंड पर्यंत सगळें कंप्लीट जातलें. सरकारी कर्मचारी सरकाराचे निर्णय पॉलिसी आड आंदोलनां मोर्चात वांटेकार जातात. वरिश्ठांक बायपास करून नाका जाल्ल्या मार्गान वतात. विरोधी निवेदनांचेर सयो मारतात आनी असली निवेदनां सरळ राज्यपाल वा मुख्यमंत्र्या कडेन पावतात म्हूण विजिलन्स खात्याच्या नजरेक आयलां. असल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय जावंक शकता म्हूण विजिलन्साच्या सरकारी स्टाफाक शिटकावणेचें सर्क्युलर. झेनिटोक कस्टडीतूय दवरूंक पुलीस फेल. सांताक्रूज इम्रान बेपारी खुनाच्या यत्नाचे केशीत ज्युडिशियल कस्टडीत आशिल्लो खापो गुंड झेनिटोक कार्दोजाक जामीन मेळ्ळो. पणजेच्या सत्र न्यायालयान झेनिटोक 50,000 आनी तितलेच हमीचेर जामीन दिला. पुलिसांच्या हाताक कितल्या तेंपानूच लागलो आनी आतां खुनाचो यत्न, खंडणी, अपहरण, हल्लेखोरी सगळ्या केशींनी जामीन घेवन झेनिटो कर्मां करूंक मोकळो. खापो गुंड झेनिटो कार्दोज परत जामिनाचेर भायर मेकळो. सांताक्रूज इम्रान बेपारी खुनाच्या यत्नाचे केशीत बुधवारा पणजेच्या सत्र न्यायालयान निमाणें ताका जामीन दिलो. झेनिटोक 50,000 आनी तितलेच हमीचेर जामिनार सोडला. आतां मेरेन ताचेर आशिल्ल्या सगळ्या गुन्यांवांचे केशींनी तो मेकळो. पुलीस कस्टडी ना ती ना. ज्युडिशियल कस्टडींतल्यानूय भायर परत कर्मां करूंक मेकळो. कळंगुटे हॉटेलांत घुसून स्टाफाचेर हल्लो करपाच्या केशीत फेब्रुवारांत जामीन. कळंगुटे खंडणी वसुलेचे केशीत 7 सप्टेंबराक जामीन. पणजे तोकार गौरव नायकाचे अपहरण केशीत पणजे पुलिसांचे आनी ओल्ड गोवा पुलिसांचे कस्टडीत रावन उपरांत जामीन. आतां झेनिटोक तो सूत्रधार म्हणटा ते सांताक्रूज इम्रान बेपारीच्या खुनाचे यत्नाचे केशीतूय जामीन. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बायलां भुरगें कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन पोषण म्हयन्याचें लॉन्चिंग केलें. फोंडें वार्ड नंबर 10तलो काँग्रेस कार्यकर्तो मोगोत आनीक 30 जाण खंय मोगोत वचपाचे आसात. विजनरी सोसायटीत पयशे अडकल्ल्या अकावंट होल्डरांची पणजे EOCचे कचेरे भायर निदर्शनां. पर्वरेचो आमदार रोहनान गरजू भुरग्यांक स्मार्ट फोन वाटले. अनलॉक 4 गोंयभरच्यो एक खबरो. सरकार कितपत सहकार्य करतलेच पण त्याच बरोबर आयज म्हाका खुशी जाता की हे सगळे पोषण माचे अभियान आनी नरेंद्र मोदीजीन जे कितें आमकां सांगलां तें फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. न्यूट्रिशनाचेर चड भर दिवंक जाय. ऑर्गेनिक फार्मिंगाचेर चड भर दिवंक जाय. हेजो अर्थ कितें आहा की तुमी बऱ्यापैकी पोषण मा म्हणजे आयज मेसेज आनी इतलोच आहा की
प्रत्येकाने आपल्या गावान आम्ही एक किचन गार्डन आणि इतर काही गोष्टी जर केले, त्यांच्या घरा फाटल्यान थोडे झाडां लायली, तरेतरेचे लावू शकता. आयज तुम्ही म्हाका सांगा, माझ्यासारखो मनीस हांव सगळे आयकून समजून घेवन अमेरिकेचे डॉक्टरच्या पदापासून सगळीकडे आम्ही उलयतात, पण लास्टाक कितें करता आमी काडो म्हणटा ते घेतात न्ही ती घरान. हांगा कोणूच नासतलो रुमान जे कोण काडो घेना. आयज ह्या दिसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी त्यांचे जे स्वप्न आशिल्ले की पोषण मा आणि न्यूट्रिशन लोकांकडे पावूंक जाय ग्रासरूट लेवलाचेर, यांच्या माध्यमांतल्यान यांचे विचार लोकांकडे पावपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आणि तुम्ही तुमच्या लेवलार जाय त्यो आमचे स्कीम जाय ते आमी तुमकां मेसेज दिता, ते मॉडिफाय करून लोकांकडे पावपाक काय हरकत ना. इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स महिलाओं को शिशुओं की देखभाल करने और परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी विस्तार से बताएंगे. आशा है इस वर्ष भी हमारा स्टाफ, खासकर फील्ड स्टाफ, राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित सभी कार्यक्रमों और कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से कार्यान्वित करेगा. गूगल मीट असतली CDPO कडे, मुख्य सेविका कडे, आणि आम्ही कसे तुम्ही हे करतली त्याबद्दलही सांगतली. दुसरे आम्ही मुख्य सेविकांक कसे हँडल करपाचे, डिस्टन्सिंगान कसे कन्वे करपाचे आपले मेसेजीस ते सांगतली. दुसरे अंगणवाडी क्लीन दवरपाक जाय, हे तुम्ही कसे हेल्पराक आणि वर्कराक समजावपाचे, सॅनिटायज करून घेवपाचे ते आसतले. माझे नाव वसंत सिरसाट, वॉर्ड नंबर 10 यूथ काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो आणि फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो युथाचो. हांव कमीत कमी 15-16 वर्सां जालीं काँग्रेसी खातीर काम केलां. सो जेन्ना काम गव्हर्मेंट आशिल्लो काँग्रेसीचो, जेन्ना कामां जातालीं, पण आतां कांयच कामां जायना. आतां अशें जालां की एकटो ह्या पार्टीन एकटो त्या पार्टीन म्हटल्यार आमकांच कळना की आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो. आनी दोतोर जे लोकांचें काम करता, निस्वार्थपणे जे काम करता तें आमकां आवडलें. हांवें म्हाजे वांगडी आसा तेंचे कडेन उलयलें आमी की कितें करया. सो सगळे जाण म्हणपाक लागले की आमकां डेवलपमेंट जाल्लो जाय, आमची कामां जाल्ली जाय. आनी आमी त्या खातीर आज सरा खातीर एमपीन प्रवेश केल्लो आसा आनी आमी ह्या इलेक्शनाक तांकां जिखून हाडपाचो भरपूर प्रयत्न करतलो. आमचे कडेन जाता तितलो प्रयत्न करतलो. आनी दोतोरांनी म्हाका आश्वासन दिलां जिखप हारप हे एक वेगळी गोश्ट, पण लोकांचें काम आमी करत रावया. त्या खातीर हांवें मेन करून ह्या पार्टीन प्रवेश केल्लो. आमी आतां प्रवेश जालो ऑलमोस्ट 50 भुरग्यांचो, पण आमी सप्टेंबर 20 तारीख जाले की ऑफिशियली देवळान सगळे वचून भूमिपुरुषाच्या ऑफिशियल परत तांचे भुरग्यांची ताज्या अंडर वाड्यार एंट्री घेतली. 20 ते 30 सप्टेंबर आमी मुद्दम कित्याक गर्दी जावपाक जायना आनी थोडे सिनियर्सांनी आमकां सांगलें की दोतोर मातशी गर्दी जावं न्हय म्हणून. सो आमी 20 ते 30 सप्टेंबराक 10 भुरग्यांक हाडून आमी हांगा जाल्यार देवळा कडेन तांची एंट्री घेतली, वॉर्ड नंबर 10. आज आमी हे विजनरीज कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी 4 ब्रांचाचे हे सगळे डेपोजिटर हिंगा पावन चल्ला योसीन. आमी आयज एक कंप्लेन लॉन्च केलो चोय आनी हेचेर आमी एक्शन कितें केलें काय म्हणून विचारूं येयलो. आयज जे आमी कंप्लेन फायल केले, एक FIR फायल केलो जो 27 तारखेर फेब्रुवारीचेर, तेजे आयज पासून कितें एक्शन जालें काय म्हणून विचारूं येयलो ना. सो रिपोर्ट मेळ्ळो आहा की ऑडिट जालो ना, ताका लागून तो पेंडींग आसा. सेकंड थिंग म्हणल्यार आमचे ARCS ऑफिस मडगांव आहा, त्या मडगांवचो ARCS आमकां आपल्याक कांयच पावर ना म्हणून तो आमकां थिंगा फोटी मारून परत ह्या इतल्या डेपोजिटरांक आमकां परत धाडटा. आनी तिसरें म्हणल्यार आमगेले आतां तिसरें आसला तें इस्टाफाचेर आमी इतले कंप्लेन केल्या. इस्टाफ एकूय हिंगा कोलवा, माजोड्डा जावं रामनगरी येयना. हे आतां मातशें एक वर बसता जावं अर्दे वर बसता आनी वयता आनी तेजेर एक्शन एकूय जायना. आपूण ते ARCS म्हणटा आपूण आय टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, पूण तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणटा जाल्यार हें कितें बरयलां काय म्हळ्यार आय गॉट नो पावर. एज्युकेशन हे फ्युचर आनी ऑनलायन एज्युकेशनाक समज आमी फ्युचर पळयतले जाल्यार वी नीड टू सपोर्ट इट थ्रू आउट. एक आसा जे ऑनलायना खातीर टिचर्स हॅव बीन ग्रूम्ड. लास्ट कोरोना सुरू जाल्ल्याक देर हेज बीन लॉट ऑफ चॅलेंजीस एट एवरी सेक्टर. इकॉनॉमी डावन आसा, एज्युकेशनान देर इज नो फोकस. मुख्यमंत्री कितें काम करच्या पेक्षा भिवपाची गरज ना हेंच फक्त सांगता. म्हणून आत्तां हांव तेंच सांगतालो की भिवपाची गरज ना. हॉस्पिटलांत गेल्यार बाज्यो ना, हॉस्पिटलांत पेशंट आशिल्ल्यांक मेडिसीन ना, पूण भिवपाची गरज ना. ही परिस्थिती आज
जेन्ना आमकां दिश्टी पडटा वेन वी आर फायटींग फॉर एवरी पर्सन हू इज फायटींग फॉर हीज लायफ एंड डेथ आनी सपोर्ट सिस्टम लेस आनी मुख्यमंत्री हातूंत क्लियर जाला फेल जाला म्हणून आज आमी केल्लें इज ओनली ऑनलायन बीइंग अ IT मिनिस्टर I had taken a scheme where we were trying to do a fiber to the home. We were also looking at how to tie with education and get the syllabus going. National education policy आयिल्ली आसा. Things look good in the future for the children of today. पूण आज तांकां शिक्षणाक कोविडा खातीर स्कुलान वचपाक मेळना. Whether it's MHA guidelines, SOPs or whether it is the parents feel की सद्या एज्युकेशन ऑनलायन आसल्यार बरें कित्याक थंय वचप म्हणल्यार कोविडाचें आनीक भयंकर दुयेंस जें आसा तें येवंक शकता आपल्या भुरग्याक म्हणून. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.